नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. फाल्यां 16व्या राष्ट्रपतीची वेंचणूक. विधान भवनात आमदार खासदारांचे दिसभर मतदान. वेंचणूक निरीक्षकान केली पोलिंग बुथाची पळोवणी. एनडीएची मुर्मू आड यूपीएचो चिन्ह. राष्ट्रपती वेंचणुकेचे गणित. आमदाराक 20, खासदाराक दरेकी 700 पॉइंट. गोंयांत एनडीए उमेदवाराक कमीत कमी 1900 मतां. दोळो काँग्रेसीच्या मतांचेर. मायनिंग कामगारांक काडपाक केंद्रा कडेन पत्रव्यवहार केल्या उपरांत सेजा वेदांतान आतां 4 बार्जी काडल्यो विकूंक. इस्सा प्रस्तावाक 10 दिसांची मुजत. कसिनोवेल्या 28% जीएसटी कट करूंक मागूंक ना. ट्रान्झॅक्शन टॅक्साची पद्दत सारकी ना. कसिनोक जाय गेमिंग कमिशन. मावीन उलयलो. विधानसभेत कायदो पास, मात गेमिंग कमिशनाक नेमूच ना. उपराष्ट्रपती खातीर एनडीएचो अस्तंत बंगालाचो राज्यपाल जगदीप धनकर आनी यूपीएची आदली राज्यपाल मार्गारेट आल्वा मंगळारा सावन उमेदवारी. वेंचणूक 6 ऑगस्टाक. भारताचो कोविड वाशिनीकरणात विक्रम. कोविड वॅक्सिनेशन 200 कोटी पार. वाशिनीकरण सुरू जावन 18 म्हयन्यां भितर गाठलो 200 कोटींचो पावंडो. मडगांवां मोटारसायकली वेल्यान चलते व्हॅनीत बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी मारपाचो यत्न फेल. व्हॅनवाल्यान चोराक बडयलो. मोटारसायकल थंयच उडोवन चोर फुजो. आनी सांगारूय आयआयटीचेर वातावरण तापोवंक सुरू. थळाव्यांचो तेंको जाल्यार एका कॅम्पाचो विरोध. घाले पुलीस. सभेक एक्टिव्हिस्ट प्रकल्प खंय भायल्यांच्या भरीक. खबरो विस्तारान. फाल्यां 16व्या राष्ट्रपतीची वेंचणूक. एनडीएची द्रौपदी मुर्मू आनी यूपीएचो यशवंत सिन्हा 40 आमदार गोंयच्या विधान भवनात मतदान करतले. खासदारांनी विधान भवनाक कळोवणी दिल्ली ना. तरी तिगूय खासदार गोंयच्या विधान भवनातूच मतदान करपाची शक्यताय. सकाळी 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान. आयएएस वेंचणूक निरीक्षक आशिश कुमार गोयलान पोलिंग बुथाची पळोवणी केली. फाल्यां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जाता. एक सायडीक असेंब्ली चालू आसा. कशें जातलो प्रोसेस कसो आसतलो? फाल्यां 18 जुलय आमचें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आसतलें. टायमींग आसतलें. टायम ऑफ पोल आसतलो बिटवीन 10 to 5 आनी 11:30 आमचे एका सायडीन असेंब्ली चालू आसतली आनी इट वोंट अफेक्ट एनी ऑफ द प्रोसिजर्स हियर. दीस वील बी इंडिपेंडंट. Okay, so all 40 MLAs will All 40 MLAs will vote. मॅडम आयज ऑब्जर्वरान विजीट केले. ताणें वेरियस तो रिव्यू करपाक आयिल्लो की आमी एज पर गायडलायन्स ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फॉलो केल्या आनी आमी सगळे फॉलो केल्यात. कितें सगळे अरेंजमेंट्स इज perfectly all right. He has suggested minor suggestions. Yeah, and he has suggested certain minor suggestions that we will enforce. राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेचे मतांचे गणित वेगळेच. शिरगणती प्रमाण न्ही. खासदार आमदारांक वेगवेगळे पॉयंट थारल्यात. राज्याची 1971 जनगणना आनी आमदाराच्या एकूण संख्येचेर. ते प्रमाण एका आमदाराक 20 पॉयंट. खासदाराक एकसारके दरेकी 700 पॉयंट. बीजेपी सरकाराक 25 आमदारांचो तेंको. गोंयच्यान एनडीए उमेदवार मुर्मूक मेळूंक जाय कमीत कमी 1900 पॉयंट. खासा रिपोर्ट. लोकसभा राज्यसभेचे खासदार राज्यांचे आमदार आणि केंद्र शासित प्रदेशातले वांगडी मिळून राष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेची मतां जाता. एका खासदाराक 700 पॉयंट. राज्यसभेत एकूण 233 खासदार जाल्यार लोकसभेत 543. अशें पळयल्यार लोकसभेचो एकूण मतांचो व्हॅल्यू 3,80,100 आणि राज्यसभेचो एकूण मतांचो व्हॅल्यू 1,63,100 जाता. दोगांयचो मिळून 5,43,200.
आमदारांचे पॉइंट्स राज्याची लोकसंख्या आणि विधानसभेत आमदारांची संख्या हाचे वयल्यान थारता. आमदारांच्या मतांचे मोल काडपाचो फॉर्म्युला हो. अशें केल्यार गोंयचें गणीत पळयात. लोकसंख्या जमेक धरतात ती 1971 जनगणनेची लेटेस्ट सेन्ससाची न्ही. गोंयच्या 40 आमदारांच्या मतांचे एकूण मोल जाता 800. आता आमदारांच्या तेक्या प्रमाण NDA आनी UPAच्या राष्ट्रपती उमेदवाराच्या मतांचे बळगें पळयात. भाजपाक आपले धरून एकूण 25 आमदारांचो तेको, खेरीज 2 खासदार, 1 लोकसभा 1 राज्यसभेचो, म्हणजे आमदारांचे 500 आणि खासदारांचे 1400, एकूण 1900 पॉइंट. आर्जीचो आमदार विरेश बोरकारान अजून आपलो तेको कोणाक ते जाहीर केल्ले ना. वेंचणूक 18 जुलयाक जाल्यार मतमेजणी 21 जुलयाक जाता. आता मेरेन NDA उमेदवाराच्या खात्यांत NDA भायलो आंध्राचो YSRP, झारखंडाचो झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि महाराष्ट्रातल्या शिंदे गटाच्या 50 आमदारांची भर पडल्या. गोंयकारांची नजर काँग्रेसीच्या 11 आमदारांच्या मतांचेर. NDA उमेदवाराचो गोंयांत मतांचो आंकडो 1900 वयर गेलो जाल्यार कळपाचें, कारण राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेक पक्षाक व्हीप जारी करूंक मेळना. आमदार कोणाकूय मतदान करपाक मेकळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग कामगारांक काडपा विशीं केंद्रा कडेन पत्र वेव्हार केल्या उपरांत वेदांता सेजान आता 4 बार्जी विकूंक काडल्यात. सेजा बार्जी विकूंक इत्सा प्रस्ताव मागल्यात. बार्जी घेवंक इत्सूक आशिल्ल्यांनी अर्जात तांचो कंपनीचो प्रोफायल, फायनान्शियल स्टेटमेंट, क्लायंट लिस्ट आनी बाकीचे म्हायती सयत अर्ज खंय कंपनीक 10 दिसां भितर धाडपाचो. मायनिंग बंदीचो मार बशिल्ल्यान तशेंच मायनिंग इंडस्ट्री सुरू जावंक लागपी कळावाक विटून निमाणे वेदांता सेजा गोवान कामगारांक काडपाक सरकारी पत्र वेव्हार सुरू केला. दुसरे वटेन आतां 4 बार्जी विकूंक काडल्यात. कंपनीन बार्ज MV हेलेना, लिंडिया, मेलिसा आनी ग्लोरिया खातीर एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट मागयल्यात. प्रत्येक बार्जीची खंय 15 ते 20 हजार टनाची कॅपॅसिटी. इत्सुकांनी 10 दिसां भितर कॉन्टॅक्ट करचो म्हूण सेजाची नोटीस. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कसिनोचेर आशिल्लो 28% GST कट करूंक केन्नाच मागुना. ट्रान्झॅक्शनाक योग्य पद्दतीन टॅक्स लावचो म्हूण GST कावन्सिलीनाक सुचोवणी केल्या. कावन्सिलिंगाचो मंत्री वांगडी मामीन प्रुडंटा कडेन उलयलो. कावन्सिला मुखार कसिनोच्या टॅक्साचो विशय आयिल्लो. मामिनान फेरविचार करपाचो मुद्दो काडलो. कसिनोक खंय गेमिंग कमिशन जाय, सरकारान कायदो केला, नेमूच ना. हालींच जाल्ल्या GST कावन्सिलाच्या बसकेन कसिनो वेल्या ऑनलायन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, बॅटिंग अशा ॲक्टिव्हिटींचेर GSTचो मुद्दो अजेंडाचेर आशिल्लो. माविनान कसिनोचेर फेरविचार करपाचो इशू काडलो आनी इशूचेर निर्णय GST मंडळान फुडें धुकल्लो. कसिनो ही गॅमलिंग ॲक्टिव्हिटी हाचेर कावन्सिलाचें एकमत. गॅमलिंगाचेर सध्या 28% GST. अदीक सेस माविन म्हणटा आपूण कसिनोचेर टॅक्स देवंक उलोवंक नाशिल्लो. लोकांनी असो अफवा घातली की 28% हांव 18% मागता म्हणून. एक्चुली हांवें केन्ना मागून ना की तें टॅक्स लोवर करपाचें. इनफॅक्ट एक टायम प्रपोजल आसलें, हांव सांगपी ना तें 28% उरपा जाय म्हणून. इश्यू आहा एकूच, द मेथडॉलॉजी अपॉयंटेड. मेथडॉलॉजी म्हळ्यार कितें ते म्हणटा यू हॅव टू चार्ज ऑन, पयलें म्हणटाले ऑन एवरी बॅट. then the revenue collected to tax will be more than what actually the person spends. So the whole industry will collapse. So their contention is, do as it is done elsewhere in the world. Gross giving revenue means, suppose they buy 1 lakh worth of chips. तेंचे थोडे उरता, सपोज 1 लाखांतले 20,000 पत्ते दिता, बाकीचे जे खेळटा तेजेर तेणी चार्ज करपाचे. आता तोच 28% GST सारको मेळटलो जाल्यार कसिनो खातीर खंय गेमिंग कमिशन आसूंक जाय. फाल्यां तुका तरी दिसता आनी थोडे आनी प्रमाणात तुका इनकम येवपा जाय, तूं घाल तुजो गेमिंग कमिशनर. ही शूड मॉनिटर इफ देर इज नो करेक्ट रिपोर्टिंग और समथिंग else happening, then it is up to us to monitor that and shore up your figures. न्ही बील आहा पूण हे पण जावपा जाय आनी तें वेवस्थीत करचें पडटलें. व्यवस्थितपणे ते सिस्टम वाडोवची पडटली, इम्प्लिमेंट करपाकूच जाय. मात विधानसभेन विजयाच्या प्रश्नाचेर गेमिंग कमिशन नेमपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार ना म्हूण सरकारान लेखी जाप दिल्या. गोंयचे विधानसभेन पर्रीकर सरकाराच्या वेळार हे आदींच गेमिंग कमिशन बील पास जाल्लें आसा. मात आज मेरेन नेम करून नाशिल्ल्यान कमिशन चालीक लागना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. उपराष्ट्रपतीचे वेंचणुकेत NDAचो जगदीप धनकर
आड UPAची मार्गारेट आल्वा, NDAचो उमेदवार धनगराची BJPचो अध्यक्ष JP नड्डा जाल्यार UPAच्या वतीन आल्वाच्या उमेदवारीची राष्ट्रवादीचो मुखेली शरद पवारान दनपरा घोषणा केली. उमेदवारी दाखल करून मंगळारा 18 जुलै सावन प्राज, वेंचणूक 6 ऑगस्टाक. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई. कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई. सभी दृष्टि से चर्चा में समाज की दृष्टि से देश की आवश्यकता बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया. लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और NDA के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं. जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं. सभी नॉन रिलीजियस राजनैतिक दल जितने हैं, इनमें से कई साथियों के साथ हमारी बात हो गई और देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया. कैंडिडेट आप जानते हैं, श्रीमती मार्गारेट आल्वा. She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. She was a governor also. गोंयकारांच्या भलायकेचेर 20 वर्सां रिसर्च जाय. 80,000 लोकांक वेचून तांची खाणा जेवणां भलायकेचो डाटा करूंक जाय. डायबिटीज, किडनीचीच न्ही, सगळ्या दुयेंसांचेर संशोधन जाय. दोतोर शेखर साळकार उलयला. मशिनां घेवचे परस 20 वर्सां 15 ते 20 कोटी ह्या संशोधनाचेर घालचे. काणकोणा डायलिसीस, किडनीचे दुयेंसा विशीं डाटा एकठांय करूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री विधानसभेत उलयल्लो. आमी पूर्ण गोंयाचीच स्टडी करपाची गरज आसा. इट इज नॉट ओन्ली फॉर काणकोण. कोहॉर्ट स्टडी ताका म्हणटा, म्हणजे 80,000 लोकांक आमी नेक्स्ट 20 वर्सां जर आमी आमची स्टडी केली तांची, की तांची डायट कितें आहा, तांचे पोल्युशन कितें रावतात खंय ते, तांचे काम कितें आसा, तांचे वेट कितें आहा, तांचे ब्लड कितें आहा, तांचे जेनेटीक कितें आहा, हे सगळे जर 80,000 लोकांचे आमी जर स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट करून एक नेक्स्ट 20 इयर्सचे नॉट ओन्ली किडनी, हायपरटेन्शनूय वाडटा, डायबिटीज वाडटा, कॅन्सर वाडटा, तर हे सगळ्यांचे बरोबरच स्टडी करपाची गरज आसा. रादर दॅन एकूच ती आमची किडनीचेच केलें जाल्यार इतको सगळो पयसो खर्च करून काय फायदो जावचो ना. आनी इट वील नॉट कॉस्ट मच. इट मे बी कॉस्ट ओवर अ पिरियड ऑफ 20 इयर्स, एक 15 कोटी 20 कोटी बी लागत. पण इट इज अ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दीस, बिकॉज ताजेर आमकां एक्झॅक्ट कळटलें की हे कित्याक साखर वाडटा, कित्याक हायपरटेन्शन वाडटा आमच्या लोकांनी, कित्याक स्ट्रेस वाडटा, कित्याक ओबेसिटी वाडटा, कित्याक कितें डायट ताणें घेवपाचें, हातून काणकोणचे सुद्दां किडनीचे प्रॉब्लेम कितें जाता हें कळटलें. पयलीं 2-4 वर्सांनी आमकां हायपरटेन्शन डायबिटीज कळटलें, पण कॅन्सराचें कळपाक तुका 20 वर्सांची स्टडी जाय. दॅट्स वाय इट शूड बी अ लॉंग स्टडी. दोतोरांची NGOंची एक कमिटी करूंक जाय. संशोधना खातीर तज्ञ जाय, स्टॅटिस्टीक वाले जाय. 20 वर्सां खातीर खंय 15 ते 20 कोटी खर्च येतलो. आमचें जें डायट आहा तें मातशें वेस्टर्न टायपचें आहा, त्या खातीर आमकां बाकीच्या इंडिये कडेन तें कंपेर सुद्दां करूंक मेळटलें. सो वी वील हॅव अ व्हेरी गूड डेटा. आनी हें करतलो जाल्यार पयलीं एक दोतोराक विनंती आहा की तांणी एक ल्हानशी कमिटी करची, प्रायवेट डॉक्टर, NGO, गव्हर्मेंट डॉक्टर घेवन, की हें कशें करपाचें. कित्याक ताका स्पेशल डॉक्टर लागतले, ताका स्टॅटिस्टिशियन लागतले, ताका स्पेशल डॉक्टर म्हणजे ते अपॉयंटमेंट टेम्पररी करचे पडटले, हू कॅन स्टडी ऑल दीस थिंग. कित्याक ताका तूं ह्याच दोतोराक म्हणजे ऑलरेडी कोण काम करता काय हेंय तूं कर अशें सांगून हें हातून जावचें ना. येस, हे इंटर्न आहा तांकां आमी वापरूंक शकता की तूं घरा वच आनी ते फॉर्म भर म्हणून सगळो. दॅट इज वॉट सिंपल. दॅट तुका दोतोरूच जाय अशी गरज ना. ते 10वीचे 12वीचे भुरगे सुद्दां ते करूं शकतात. फक्त माकना घेवन कांय उपेग ना. गोंयकारांचे भलायकेचेर अभ्यास जाल्यारूच खंय खरो आदार जातलो. कितक्योश्योच स्टडी काणकोणा केल्यो,
पण त्याचा कांय फायदो जावना. नो बडी कूड कम टू एनी कंक्लुजन. शॉर्ट स्टडीन कांय जावचें ना. इट रिक्वायर्स अ लॉंग स्टडी, प्रॉपर स्टडी, इन्वेस्ट इन दीस हेल्थ. आय थिंक तुमी इन्वेस्टमेंट ह्या हेल्थान करप सामकी गरजेची आसा. ती थोडी मशिनां घेवच्या पेक्षा हाजेर जर रिसर्च करत जाल्यार वी कॅन गेट अ प्रॉपर डेटा इन अ लॉंग टर्म स्टडी. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. काँग्रेसीचे 5 आमदार चेन्नई सावन परत आयले. युरी म्हणटा सगळे आमदार एकठांय. आमी कित्याक भिवपाक जाय काय म्हूण जाप. जीपीसीसी अध्यक्ष म्हणटा विरोधक एकठांय आसा. राष्ट्रपती वेंचणुके खातीर आम आदमी पार्टीन तांची भुमिका स्पश्ट केल्या. गोवा फॉरवर्डूय बरोबर आसा. आरजी कडेन खंय उलयता. That we have spoken to all the opposition parties. So they have shown their support. In fact, Aam Aadmi Party also, Dani nationally they have shown support to Yashwant Sinha. I have spoken to the in terms of party president also, the conveners, and they have extended support. Even Goa Forward, Vijay Sardesai also has shown support. What about RG sir? RG कडे आम्ही उलयल्या. So all opposition united जे आसा. I'm hopeful that they will move forward. But Chennai, what was the basic? But is it because there was a fear कि कितनी party could be split ahead of presidential elections जैसे कि जहाँ से? We are there, Mare, all 11 are there. Was there any attempt? It's like you have been very vocal that there was an attempt. Was it a move? In the past, but now there is no attempt. We have just gone together. We are coordinating as a team. Sir, your group has gone to Chennai and other Michael Lobo has gone to Mumbai. So anything on that? Yeah, I can't comment on that. Sir, about presidential elections tomorrow, all the united opposition. Yeah. We are all together. हांव गोंयचो पूत, देशाचे लोकशाहीक मार बसचो ना अशेंच काम करतलो म्हूण महाराष्ट्र विधानसभेचो सभापती राहुल नार्वेकार उलयलो. दिवचल बीजेपी मंडळान नार्वेकाराचो भोवमान केलो. नार्वेकाराची फामील मूळ नार्वेची. मायभुंयेंत जावपी भोवमान खूब मोलाचो म्हूण नार्वेकार उलयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभापतीचें काम कितलें कठीण तें उलोवन दाखयलें. ज्या मायभूमीचे आशीर्वाद मला लाभले आहेत त्या मायभूमीत माझा सत्कार होत आहे. माझ्या जीवनात आणि माझ्या सामाजिक राजकीय वाटचालीत याच्यापेक्षा मोठा दिवस कोणताही नव्हे. गोव्याचा पुत्र असल्यामुळे मी आपल्या सर्वांना आश्वासित करतो की या संसदीय लोकशाहीला आणि या देशातल्या लोकशाहीला कधीच तडा न जाऊ देणारं काम हे तुमचा भूमिपुत्र करेल. तेंच्यांनी आयज गोंयांत येवप हे खरोखरूच हांव ताची तोखणाय करता. तांच्या खूब खूब अभिनंदन करता. कारण ह्या परिस्थितींतल्यान तकलेर तेंच्या कितलो पेज आसतलो म्हाका खबर आहा. कारण आमच्या राजेशाचो कितलो पेज आसलो तो हांव जाणा आशिल्लो. सभापती आसतना म्हाजेर तितको पेज नाशिल्लो. पूण आमच्या राजा तो डेलीच पेजान आसतलो. डेली रातचो म्हाका फोन करतालो आयज कितें करपाचें काय म्हणून. एक वेगळ्या पद्धतीचें वातावरण त्या परिस्थितींतल्यान, कारण सभापती सारकेल्या उच्च पदाचेर श्री राहुल नार्वेकर हांची निवड जाल्या आनी ते बी महाराष्ट्र विधानसभा जी खूब व्हड विधानसभा आसा. कानोळेंत दिसपट्ट्यो डेंग्यूच्यो केशी मेळटा. फाटल्या सप्तकात 100 दुबावीत केशींतल्यो 60 डेंग्यू दुयेंती. आतां 71 दुबावीत केशी आसात. दिसाक एक तरी डेंग्यू दुयेंती मेळटा. कांदोळीचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर परिस्थिती आटापा हाडूंक झुजा पावण्यार यत्न करता. जळारां पातळपाची ना करून नितळसाण आनी फॉगिंगाची मोहीम खंय सुरू आसा. दिसाक आमकां 1 वा 2 केसी अशें केन्ना केन्ना मेळटात. चडशीं आमची सॅम्पलां नेगेटीव येतात. आमी अरावंड 25 to 30 सॅम्पल्स डेली धाडटा आनी आमकां चडशे नेगेटीव मेळटात. केन्ना 1 वा 2 पॉझिटीव अशें मेळटा. ऑन एन एवरेज पर वीक वी गेट अबाउट 60-70 cases of suspected dengue. Because confirmatory test is not done at the local private labs. It's only we who send the samples for dengue. So out of the samples we send, we get a very few of them confirmed for dengue. So in the last week we had done about 100, we just got about 7 confirmed. But आमी कितें करता, सस्पेक्टेड डेंग्यू सुद्दां NS1 टेस्ट पॉझिटीव जालें जाल्यार वी टेक इट व्हेरी सिरियसली आनी दर NS1 पॉझिटीव केसी फाटल्यानूय आमी फूल प्रूफ मेजर करता. बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क
of the spread of dengue, because confirmatory test time लागता, so we don't wait for the confirmatory test. For every NS1 positive sent from the private labs or done in our laboratory at GHC Kandani, आम्ही full measures घेतो. If we are able to remove the breeding sites, the anti-larval and fogging measures will be very effective and we will be able to control the dengue in very short period of time. मेळावले भशेन सांग्यारूय IIT वयल्यान वातावरण तापूंक सुरू. लोकांची सभा जाली. IIT जाल्यार सरकार जमीन जॉब केंद्राच्या भरीक घालतले म्हणून एक्टिविस्टांचो दावो. IIT समर्थक आनी विरोधकांचे वाजले. पुलिसूय पावले. लोकांचो पुलिसा कडेन वाद. आता IIT नाकाच म्हणून कांय लोकांनी आवाज काडूंक सुरू केला. सांग्यार IITक थळाव्यांचो एके वटेन तेंको जाल्यार एका कॅम्पाचो विरोध. लोकांची सभा जाली. मेळावले भशेन एक्टिविस्टूय पावले. समर्थक आनी विरोधकांचे वाजले. स्टेजीले टेबल धुकलून वडे मेरेन पावले. सांग्यार IIT म्हणटा ती खंय भायल्यांचे भरी. स्पश्ट आसा हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सगळी जमीन जातली. इतलेंच न्हू, आमचे गोंयचे सरकारान तांचे कडेन एग्रीमेंट केला, कॉन्ट्रॅक्ट सायन केला की सांग्यार केंप्यात आदी खंयचे भागांनी जेन्ना जॉब तयार जाता पयले जॉब तांचे मेळटले. हे आमचे गव्हर्नमेंटान करून येता. आमकां IIT जाय हें आमी ठामपणे सांगतात. फाटली मिटींग जाल्ली 1-1.5 लोकांची आनी ते मिटींगेक आमी प्रामुख्यान सांगलें की कोणाले कितें जर विशय आसा जाल्यार हांगा मांडपाचे आनी ते मांडपाची सगळ्याक संदी बी दिल्ली. पूण त्या वेळाचेर अवघ्या कोण बोटाचे मोजपा इतक्यात लोकांनी विरोध केलो आनी आमकां तांकां सगळें समर्थन सांगलें कशें कशें तुमकां बेनिफीट मेळटले. पूण आयज परत एक फावट तेणी विरोधाभास आसा की मिटींग दवरले कडेन आसा. त्यामुळे आमी प्रचंड समर्थन करपा खातीर हांगा ठामपणे उबे रावले आसात आनी आमी IITक समर्थन करतले. परत एक फावटी आमकां जाय, आमकां जाय. मिटींगेक बोवाळ जातकीच पुलिसूय पावले. विरोधकांचो पुलिसां कडेन वाद. मिटींग हॉला भायरूय बोवाळ. स्टुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. भारतान राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनाचो रेकॉर्ड केलो. वॅक्सिनेशन 200 कोटी पार. फाटल्या वर्सा जानेरांत वाशिनां दिवंक सुरू केल्ली. पयल्या 8 म्हयन्यांत वाशिनीकरण 100 कोटी जालें. 18 म्हयन्यांत 200 कोटींचो पावंडो. तातूंत 5.5 कोटी बुस्टर डोस. रिपोर्टा प्रमाण 96% लोकांनी पयलो डोस घेतला. 87% लोकांनी 2 डोस घेतल्यात. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है. यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है. इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है. जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर ना सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है. मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ. साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ. पाकिटांतली बटन मशरूम आनी रोयणीची अळमी हे प्रकार सामान्य गोंयकारांक खबर. मात गोंयांत खंय अळम्याच्यो 350 जाती आसात. बानोडा बायोडायवर्सिटी समिती ताचेर अभ्यास करतात. सुरेर तिळवेचे अध्यक्षते सकयल समिती काम करता. गोंयांत पयलेच खेप अळम्याच्यो 30 जाती मेळ्ळ्यात. भारतांत पयलेच खेप मेळिल्ल्यो 20 जाती खंय गोंयांत मेळ्ळ्यात. आषाढाचो पावस दाटलो काय रोयणीची अळमी, ना जाल्यार वर्सभर पाकिटांची.
एक दोन प्रकार सगळ्यांकूच खबर आहा, मात गोंयान खंय 350 वयर अळमी आसात. बानोडेची बायोडायवर्सिटी समिती अभ्यास करता. गोंयच्या जंगलांनी टीम भोंवता, नवे नवे प्रकारचे अभ्यास करता आणि अप्रुवलाक स्टेट बायोडायवर्सिटी समितीक धाडटा. पोरू पावसाच्यान आमी हे चालू केला. पोरू जून म्हयन्याच्यान चालू केला आणि कंटिन्युअसली हो आमचो हे चालूच आसा. कितले स्पीशीज वेगवेगळे आमकां ऑलमोस्ट 350 स्पीशीज सुमार मेळ्ळ्यो, 367 सुमार, आनी तितूंतल्यो खूब रेअर स्पीशीज आशिल्ल्यो 4-5 आमकां अश्यो मेळ्ळ्यो ज्यो कदाचित नव्यो आसपाक शकता, कारण ताजेर आनीकूय भरपूर रिसर्च जावपाक जाय. कारण मेळ्ळी म्हणून ती रोखडीच तशी आमकां डिक्लेअर करपाक जायना, ताका खूब प्रोसेस आसता. आनी गोंयान रिकॉर्ड जावपी अश्यो कितल्योश्योच म्हणजे 30च्या वयर आमकां पयले खेपे गोंयान रिकॉर्ड जाल्ल्यो, इंडियन रिकॉर्ड जाल्ल्यो 20 सुमार आमकां स्पीसीस लास्ट इयर मेळ्ळ्या. तुम्ही तुज्या टिमीन सध्या कोण आसा जेन्ना तूं स्टार्ट केलें? सगळ्यांत चड काम करता म्हणटा तो आमचो देवेश नायक, आनी जाका बायोडायवर्सिटीचो रिकमेंडेशन एवॉर्ड सुद्दां मेळ्ळा. लास्ट इयर ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळी, ह्या फावट ताका एवॉर्ड मेळ्ळा. ताणेंच म्हणल्यार ऑलमोस्ट 80 to 90% मशरूम्स ताणेंच सोदल्या अशें जाता. मागीर वैभव आसा, लक्षिता आसा, त्या भायर आमचे बाकीचे टीम मेंबर्स आसा जे खंय वता तेन्ना ते फोटो मारता आनी धाडटा. खुबशे जाण अशे आसा जे आमचे ग्रुपूच आसा आनी त्या ग्रुपान कोणीय जर फोटो घातलो जाल्यार मागीर तो मुखार नंदकुमार कामत सराक धाडटा आयडेंटिफाय करपाक. समितीच्या वांगड्यांनी राज्यस्तरार वेगवेगळे पुरस्कारूय जोडल्यात. ओके, इंटरेस्ट कित्याक येयलो तुका अशे मशरूम वेगवेगळे हे सोदपाचें? मशरूमच म्हटल्यार मशरूमच अशें न्ही, बारीक बारीक किडे सुद्दां आसात न्ही, जाल्यार म्हाका फोनाचेर क्लिक करून दवरपाची आवड आशिल्ली. सो ते करता करता मदींच मागीर गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डान एक प्रोजेक्ट लॉन्च केलो, ताका लागून मागीर मशरूमांचेर. ओके, सो आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं मशरूमाचेर हे करता? 2-3 वर्सां. हय, 2. ओके. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.